You gave your people bread from heaven, containing itself all sweetness. Let us pray, O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion.
Help us show the reverence of the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in our lives the effects of your redemption, who lives and reigns forever and ever. Amen.
sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Emoja ugrasa cora e Jesuci apnia mandun bavartiano pure sora nisbedung monitor korun yadnik sewo itor sotta yo cardiuya gayon korun Misabete acir saya lan borpat kanci duk dorun. Soglank Dio bordi sound eta. तुका आवडेल Anik mai mogoco yukar. Je porbind. Bo povitr Jezuci kuren rogot. Je sumurnind bagyunk. Azi misanami bagyatana. Dore kaci ekleci intesa oin bapak ubarunia. Odik zalyar misacia mogan amce kutum jiunk. Dor ek kutum misacia mogan lasung. Maktão e misand Cyrus D'Souza hacia zolm disace intenção 21st birthday. Magun getão morna sugras cortão otme pasun maktão Maria Rosa Pinheiro. Otme pasun magun getão Sylvester Denise and Caetano Denise. Otme pasun magun getão Leopoldina D'Souza. Bori bolaikik maktão Simão Fernandes. Zolm disak dewak den wasta
Abram Dakuna. Otmepasun magun getao Jacinto Afonso. Otmepasun magun getao Andre Fernandes. आणि otmepasun magun getao Bento Fernandes. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. Emisan anek intesa min getao jolm disak dewak din wasta Niclau Rodrigues. आज मोगालिस्टंदो आमी हांगासर जमलेलीं आसा देवाचें ओडलें देणें आमकां फाव जाल्लें आसा हें मिसाचें बलिदान. हे देण्या वरवीं आमी देवाक दिन वाचुया कित्याक देव आमचें खाण जाता, आमचें जेवण जाता, आमचें पिवण जाता. व्हडलो साक्रमेंत जो आमी जोडटा जावन आसा हेच क्रिस्ती जिविताचो हेंच तें मिसाचें बलिदान. हे मिसान भाग घेतना आमचें अंतस्कोण साफ करुया, देवा लागीं माफी मागुया आनी जे मेरेन आमी चुकल्या देवाची खालकुतीक उलो मारून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सुदान सांपवाय मेळ्ळी सगल्या दुजांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पयलीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. मोहिमान देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पळयता त्या बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभव वापासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे श्री तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती त्या बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलो अस्त पवित्र एकलो अस्त ईश्वर एकलो अस्त परमेश्वर. आमेन. आमच्या मागण्यांनी आयज आमी उगडास करुया. फादर रॉकी नोरुना पिलार संस्थेचो वांगडी आमचे बरे इश्ट जे काल सकाळच्या वेळार कोवीड पिडेंत देवाचे विंगेंत पावले. फादर रॉकी 55 years old, कोडेगान मिशोनार नॉर्थ ईस्ट अंदमान कलकत्ता हांगासर बारी वावुरलो. आपल्या आवयच्या मोरणांक तो गोंयांत आयलोलो पूण तोय तेच पिडेंत शिरकोलो आनीक जायते दीस हॉस्पिटलांत उरले उपरांत काल देवाच्या बेगीन गेलो. पिलारचे संस्थेचो तिसरो वांगडी हे कोवीड पिडेंत सोंपलो म्हणटच आमी तांचे पासून मागून घेवया पयली सुवातेर देवान ताच्या यत्निकाच्या आत्म्याक शांती, ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक आमची क्रिस्ती बुजवण. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोनवंदरा तुजे कोश्टा मोरणाच्या उडासाक हो ओजेपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलोय. हे तुजे मास रोगताच्या योजना जेवणाची तानबूक आमच्या काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सुरवणीचो फोल आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमकां ओदीक ओदीक भरूं. हें तुजें नांव आनी तुजे लागीं मागता हांव जेजू जो बापा सोबें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरशे खोलीत केल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम. पोरशेन एकाच ताल्यान म्हणलें सर्वेस्परान फरमायलां तितलेंय आमी पावतल्यो. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायेलाच्या 12 कुलांच्या नांवान 12 फातर घेवन
दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें तोडें थारून इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोयलाचे शांतीचे योद्ध करूंक लायले. अर्दे रगत मोइजेसान तोसदांत घाले आनी उरलोले अर्दे वेदीचेर रोपयले. ताणें खोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरचेन आयकुचे खातीर तें वाचलें. आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्यो. ताचें आमी आयकतल्यो. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरचेचेर ताचो शिबोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केलां खोराराचें हें रगत. हो खोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतोरें. देवाचे बरेपण. आमचो जबाब जावं दी, सर्वेस्पराक सोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताचें भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलों. जबाब, सर्वेस्पराक सोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तान देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्को पोरमोणीन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसुंया. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसाक पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्यान दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कळसो खांदार मारून वेतात तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचात आनीक तो भितर सरता ते घराच्या दोनयाक म्हणात, म्हज्या शिशां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो ओसरो खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो ओसरो दाखयतलो. तुंय म्हाका आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वचून जाल्यार जेजून सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांच्या जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी तांणी तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, करोराचें रगत, सोमेस मनशे पासत तें वावरतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर हे फुडें दाखवांचो फळांचो हांव आनीक पिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जॉन मारी वियानी भक्तिवंत सादो सांत फ्रांसाचो. शिंगपाक एक भाशेन बोटो आसलेलो, ताचेरय तर रॅक्टर सुपिरियर्स ताका भायर घालून करताले. बेश्टें सादें जिवीत जियेतालो आनीक दुंगून दुंगून तो यादनीक जालो. एका पयशिल्ल्या गांवांत ताका शेवटिलो. थंयसर लोक जायते पातकांनी बुडलेलो. खेडो सादो गांव, पूण जॉन मारी वियानी ताचीं उतरां, ताचें प्रवचन, ताचें कुमसाराचें
दर्शन घेवन आख्खो गांव बदललो. पारिसाचो साबार लोक थंयसर यात्रा करताले ह्या सादे भक्तिवन पाद्रीचें बेसांव घेवंक. मेले उपरांत खऱ्यांनीच देवान ताका सांत म्हूण नेमलो. जॉन मारी वियानी आपल्या जिवितांतल्यान जायती शिकवण आमकां दिता आनी हे मिसाचे भेटीचेर अशें तो बरयता. There is nothing more greater than the Eucharist. If God had something more precious, He would have given us. म्हणजे मिसा भायर ह्या समाजान हे संवसारान आनी रोचलेली वस्त ना. There is nothing more than the Eucharist. आसलें जाल्यार देव आमकां जरूर दितलोच आसलो. कित्याक देव बरें तें मनशाक दिता आनी खरेंच देवान आपल्या उगडासाक एकूच देणे आमकां दिलां आनी तें जावन आसा हें मिसाचें बलिदान, ही मिसाची भेट. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान ओ पयल्या वाचपान ओ दुसऱ्या वाचपान तिनूय वाचपांनी देव आपल्या खोबलाताची खबर करता. द कव्हनंट. In the Old Testament, the covenant was sealed with the blood of the animal, जनवराच्या रोगतान. नवे करारान जेजू आपल्याच रोगतान ही खोबलात घट करता. आनी ही खोबलात जेजू खंय घट करता? काल्वारच्या दोंगरार. आपल्या रोगता वरवीं तेंच मिसाचें बलिदान तो बापाक भेटयता. निमणे जेवणाची तयारी मार्कू आज आमकां सांगता. हेच तयारी वरवीं दुसऱ्या दिसा काल्वारच्या दोंगरार कितें जावचें आसलें? जेजू आपणाक आपलीच कूड आमकां भेटयता. आपलेंच रोगता वरवीं हें बलिदानाक बुन्याद घालता. पोप जॉन पॉल दुसरो आतां सांत अशें म्हणटा, दर क्रिस्तांवाची गोठाय, द स्ट्रेंथ comes from the Eucharist. आमची गोठाय, आमचें बोड, आमची शक्ती फक्त म्हणटा तो ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान भायर सरता. मादर तेरेसा आमकां उगडास करता. जेजू दीस आनी रात आमकां रावता आपलीं भुरगीं हे मिसाच्या बलिदानान केन्ना भाग घेतलीं काय म्हणून. आनी जरी तर तुका देवाचो मोग जाय ते म्हणटा फक्त मिसाच्या बलिदानांतल्यान तुका हो मोग मेवता. मोगाल इश्टंदो, आज आमी देवाक दिनवासूंक जाय. देवान आमकां येदें व्हडलें एक फुकट देणें दिल्लें आसा, मिसाचें बलिदान. जाचून आपलीच कूड, आपलें रोगत तो आमकां शेवंक दिता. आख्खे संवसारभर आमी द युक्रिस्टीक मिरिकल्स आमी वाचल्या, ज्यो घडलेल्यो आसा आमकां दिसल्या. कोण भाशेन ह्या उण्यान जेजू आपुणूच हाजीर जाता. द रियल प्रेझन्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. कोण भाशेन आमी हे मिसाक लेखता, ओ कोण भाशेन हे मिसाची समजून आमी घेता. आमी कुटूंब कशें. जेन्ना गोंयकारां आसले, मीस म्हणजे आमचे उंचले पावंड्यार आसले. आमकां कोणूच उगडास करूंक नाका आसलें. जावं आयतार जावं दिसाची जायतीं आमची भाव भयणी जायतो वेळ चलून इगोर्जेच्या दाराशी वेतालीं आनी मिसान भाग घेवन ती शक्तीन आपली जियेतालीं. द एंटायर लायफ ऑफ अ क्रिस्टियन रिवॉल्व्स अरावंड द युक्रिस्ट. आमच्यो सगल्यो समोरण्यो ह्या मिसाच्या सोर भोंवतणी घुंवता. आमचें जिबेतूय ह्या सोर भोंवतणी घुंवता. पूण आज आमी तुमी सगळीं हांगासर जियेता ती मिसाक आमी खंयचे नदरेन पळयता. जायत आमकां मीस एक गरज, जायत आमकां मीस एक फुंगसांव, ओ जायत एक मीस एक साक्रामेंत जो जेजू आमकां दिता. जेजू आमकां दिता. आजकाल मोगाल इश्टंदो आमच्या हे मिसाची भूक थान उणी जाल्या. आनी हाकाच लागून मास्क प्लीज.
आनी हेकाच लागून आमकां हे मिसांत वचूंक आमचो जीव आमकां उस्कायना. लंडनचे फिरगोजीन जेन्ना हांव वावुरतालों, एक म्हजो फिरगोजकार हेका हांवें पळयलो. तो आस्ते आस्ते कुड्डो जावंक पावलोलो, 2 दिसाक मिसाक येवपी. धवी बोडी घेवन, तो वायट केन घेवन तो येतालो. 2 पाटी ताका एक्सिडंट जालो, वॉज नॉक्ड ऑफ बाय द बस. आनी जेन्ना ताची नोदोर सारकीच कोबार जाताली, ताची घरचीं ताका मिसाक पावयतालीं. एक दीस ताका हांवें अशें म्हणलें, कित्याक इतले त्रास घेता? जेजूक घेवन हांव तुमच्या घरा येतां. आय विल ब्रिंग कम्युनियन टू यू. आनी ताचो जबाब असो जालो, म्हजी बुकतान आजून निवूंक ना. हे मिसाची बुकतान म्हाका हे इगोर्जीन हाडटा. हे मोडणेंत हांव भाग घेतां आनी म्हज्या जिवाक हें दादूसपण मेवता. द हंगर फॉर द युक्रिस्ट. हंगर फॉर द युक्रिस्ट. हालींच कांय तरणाटीं आपलें कन्फर्मेशन फॉर्म घेवन म्हजे सुरशीं आयलीं. आनी तांचे लागीं भासाभास करता आसतना हांवें विचारलें, मिसाक वयता म्हूण. आनी वेळ काडिनासतना म्हणूंक लागलीं, फादर आमी सगळीं मिसां फोनार पळयता. आनी अशें हांवें नियाल म्हज्या मनान केलो, जेन्ना देवान आमकां हे तोरणे पिरायेर आमचे कुडीन शक्ती दिल्ली आसा, बळ दिल्लें आसा, आमी आमचे पांये मोडून घरा दवरलेलीं आसा. टीव्हीर पळोवप, थ्रू मिडिया, जेन्ना आमी कामाक वेताव, आमी बोलिश्ट आसाव, तोरणी आसाव, सगळे वस्तूंनी गूल जाताव, जाल्यार देवाक तुमी कित्याक अपमान करता? मोगाल इश्टांदो, जेन्ना आमकां हे मिसाची बूक ताणना, आमी आमकांच दुयेंत करता. आमची जाणटी आवय बापूय आसतलीं, ल्हानशीं भुरगीं आसतलीं, सबाशकी ज्यो आवय बापूय आपल्या ल्हान सुपुल्या भुरग्यांक ह्या देव मंदिरांत, खंयच्या देव मंदिरांत वता, हें बरीं मिसाचीं बियां तांच्या काळजांनी तुमी वोमता. पूण कित्याक जायत आमी देवाचो सुमार करता? जेन्ना आमकां देवाची गरजो जाय आसल्यो तेन्ना आमी देवा लागीं मागता आनी देव आमकां साबार देण्यांनी भरता. व्हडलें देणें दिल्लें हें मिसाची भेट. हे मिसाची भेटेक आमी एक तागडेन घालून जोगता. आमच्या काळजाक न्हय म्हूण आमच्या मनान घावे पडना, आमकां दूख जायना. आनी हाकाच लागून ही ताण बूक कोबार जाल्ली आसा. कोबार जाल्ली आसा. आज जेन्ना आमी मिसान भाग घेतना आमच्यो नोसोन्यो आमी करच्यो मिसाच्यो. मास इज नॉट ओन्ली अ ऑब्लिगेशन. हे पॅन्डेमिकांनी ऑब्लिगेशन काडलेलीं आसा. पूण आमकां एक भूक ताण लागूंक जाय. ही शक्ती घेवन, हें बोड घेवन आमी देवाचें राज आमी शिंपडायतलीं. आज मोगाल इश्टांदो, आमच्या कुटुंबांनी हीं खाडी कुपां, जायते प्रस्न, जायतें दूख आनी जायतो खाडूक, कित्याक दुसऱ्या वस्तूंनी आमी हे प्रश्नाचे जबाब सोदता. जबाब जेजू हांगासर दिता. द बिगेस्ट मिरेकल इज अ मिरेकल ऑफ द युक्रिस्ट. जायते पळय सोंपेपण घेवन आमी घरा बसता. आमकां उस्कायना. What happens over here is a real presence of our Lord Jesus Christ. आनी हेकाच लागून हो उंडो, हें रगत क्रिस्ताचें, आमची खावड, आमचें जेवण, आमचें बोड आज आमी मागून घेवया दूर एका कुटुंबा पासत, जांकां शक्ती ना एक पाटी जाणी एके भाशेन देव धर्म भावा सोडून दिल्लो आसा. इट्स अनफॉर्च्युनेट स्टोरी आमची. पूण दूर एका क्रिस्तांवांनी आपल्याच कुटुंबांनी हें बियां वोपूंक जाय, लोजूंक जायना. आमची भावां वचना, आमची भयण वचना, आमचें कुटूंब वचना. आमी तांगेर सगळे फुंसांक वेता, पूण तांकां मिसाक वचूंक सांगूंक आमकां लज दिसता. वी आर नॉट ट्रू क्रिस्टियन्स. आमी फकत नांवाचे क्रिस्तांव.
जेन्ना आमी बरोबर संबोरण्यो करता सोशल्स करता हे सगळे जिविताचे सोंजाव करता पूण जी मनशाक आमचेच भावनांतली आमचेच कुटुंबांतली मिसाक वचूंक ताका बोड ना कसली अडचण आसतली वी हॅव टू टेक करेज एंड द स्ट्रेंथ हे मिसाचो फोड मोगाल दिसता तो इगोजीचे भायर कोबार जायना जी खूड जी शक्ती आमी आमच्या काळजांनी घेता भायर सोदताना ती कोबार जायना वी हॅव टू बी द युक्रिस्टिक पीपल थ्रू आवट जे जेवण देव आमकां दिता जी आमकां बोड मेवता हे मिसा वरवीं देवाचो मोग आमच्या काळजांनी रिगता होच मोग आमी दुसऱ्यांक शिंपडावंक जाय ना तर आमी भायर सोदताना सगल्यांची वायट चिंता सगल्यांक गाडयो घालता आनी थोड्यांक शिराप घालता हाकाच लागून द मास इज अ कम्युनिटी जायते जाण म्हणटा कांट बी प्रे फ्रॉम होम नो मास इज अ कम्युनिटी एक्ट इट्स नॉट अ इंडिविज्युअल एक्ट आनी सुरवेक तान जेजू आपल्या शिसांक घेवन हें बलिदान केलें जेजून एकल्यानूच आपूण उडो मोडलो आनी खेलो ना ताणें तो वांटलो दिस इज द युक्रिस्ट वे वी एज अ फॅमिली गॅदर टू सेलिब्रेट वन बॉडी वन क्रायस्ट जेन्ना आमकां जोड जाता आमची थिओलॉजी वाडटा आनी वी एक्सप्लेन एज वी वॉन्ट कांय दीस फाटीं आनी एकल्यान म्हाका फोन केलो फादर सेंट लुक्स चर्च आसा जायतीं गोंयकार वेता हांवूय गोंय लुटलें थंयसर मीस सारकें एकूच फादर कसलो अंतर एज नो रियल प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट एज पर द्या टिचींग पूण सोंपेपण मेळटा म्हूण आमी खंय घुसता तर आज आमी देवा लागीं मागून घेवया आमची दोतोन आमची मुडां आमी परत ओळखून घेवंक देवाक दिन वाचता आसतना हेच मिसाचे बलिदाना वरवीं देवाची कृपा देवाची गोठाय आमचेर मागून घेवया आमी मागून घेवया आमच्या भुरग्यां पासत जी वाडटा एके भाशेन हे मिसाची बुन्याद नासतना ह्या पेंडेमिकान आमकां कोणेंच कांयच बरें करूंक पावोंक ना कित्याक ह्या पेंडेमिकान आमकां जायतें लुकसाण केलें उदीक जाल्यार ओतमीक लुकसाण आमी मागून घेवया आमचे तरणाटे पासत तांचेय काळजांनी हो मिसाचो मोग आसूंक ही मिसाचीं फोडां तांचे काळजांनी आसूंक मागणे वरवीं आमची दिनवास बापाक उबारुया सगळीं उबी रावया आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया म्हणून स्वत मानता देवा सो पळयता बाबा सगळ्यात विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सांबाळलो आंकवाय मेळटान जल्मलो मसला ताका तेणे कोयर सोंसले ताका फुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सगळ्यात चडलो सो पळयता त्या बापाच्या उसव्याक बसला तो त्या जिवांनी मेल्ल्याची मस्ती करून घेतलो सोतमाता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे भोगसोले कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन बसूया Kalvarato ono papa verice poro atansaka verice poro atansaka tu sos mogatu to beitoita Takaje kvorta I kroz mata Moga bapa Doja nudre I bedoni Manun tunge I bedoni Manun tunge I tuji pusa Kočeni Namaskar kapu din baste It's only sorrows na chela
त्याच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र विचाराक सवेस्पर मानून घेऊ. जेजूचेर आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या पुताची याज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीची खुना गोवाचो उंडो आनी दाखोवचो सोरो आमी तुका वंपून दिता. जशें जायते कोण्याचो एक उंडो आनी जायते दाखोवचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तुज्या तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांची शांती आनी मोगान सुपूर्ण एकवट जायशें कोर. सुम्या आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्परात आयबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान ससनाच्या देवा, सर्व कल्याण सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यंत सुनवणेचो फोल आमकां मेळच्या. जेजून आमकां आपले कोश्ट मोरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बरोबर निमाणे जेवणाक बसलेलो तेन्ना जेजून कोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली बोली. हे वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरचेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तोरेन एकाच पृथ्वीची सगळ्या मनशां कुलाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय. एकाच प्रितीमोगान एकठायताय. देखून आमी तुज्या कृपेचे गोडसाण चाकूंक पुनर्जोवन जेजू सारकीं जावच्याक हे विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गेच्या दुतां संगाती पृथ्वीर निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 प्रभाराचो सवेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सवेस्पराचे नांवी एका ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. तुमी दिमी घालूंक जाता वो बसूंक जाता. उबे रावचें न्हय. उबे रावचें न्हय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक मेळचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नवीन ससनीक करोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोलें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलो. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरता. तुजें पुनर्जन आमी परगट्टा. तुजें येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनूचे खाल सुखाल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलीं देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे वीस चालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यत्निका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो बरवस्तरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पोलिंग फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती, बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मनवले ते सगळ्या भक्त बरोबर
ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर वर्दुनान वैभव तुका ससण्याच्या ससनांक. Amen. आमच्या समुद्राची याज्ञा मनान धरुया. जेजून दिल्लें प्रार्थोन बडा विस्वासान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आतां पळय दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोवेकरुणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सन्मुदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान वत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकतांतली वाटाय. कित्या राज वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाचे सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक. Amen. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. देवाची शेली देवाचे शिरे संवसारचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसारचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुजे खासांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. Amen. क्रिस्ताचें रगत. Amen. मोगला जेजू हांव सोतमान तातूंत खरेंच बो पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदीन तुजे सुरशिलो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन.
गायो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू बोलव्यांचो ओर तुका बसून करता आमचे पृथ्वीर तुझी कीर्ती आसता सगळी रचना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्याचून रिम आणि तारांसमोर उजवाड पाकून परपून करतात असो तुमचमा सूर्या आमी परजो तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसान रावून yeah. Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसान रावून yeah. बाप्पा कोचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीसालोय सासना तुझे योजन जाले आमचे मोदें विरार करचे सोम्या जेसू ये ये आमच्या खालसान रावून ये सोम्या जेसू ये ये आमच्या खालसान रावून ये पवित्र आत्म्यान आमकां भोगताय बाप्पा सारकी आमकां कोत्ताय बाबोय तुजी आमी सगळीं बिरान आयल्या तुजे सोशीं सोम्या जेसू ये ये आमच्या खालसान रावून ये Sonia Jesu, yeah, yeah, आमच्या खालसान रावून yeah.
बापा ससनाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसोर मुयपासान तुज्या भुरग्यांक ही वेदी भोंवतणी एकठांय कर. तेच उतरां वर्तें सुखाचें सुफोल खुणा जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान हे मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलोलें ससनीक आनंदाचें जेवणांक पावय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. खोरीत कोत्तां 12 तारखेर सोनवाराक हांगासर 8:15 म्हयन्याचें मीस जातलें इजाबेल व्हरता. 8:15 12 तारखेर फुडलो आयतार जावन आसा सांत आंतोनीची परब. म्हणटूच 8:30 आनी 11:30 दोनूय मिसान ही आमी परबेची मिसां म्हूण समोरतल्या. नांवां दिवपाची गरज ना. बेगीन येवचें आनी तुमच्यो बसका तुमी घेवच्यो. आनी एक फावटी उगडास करता जी आमी कुटूंब सायबीन घरांत व्हरता. म्हाका दिसता खूब लोक जमा जाता. हांवें उलो केल्लो तुमचे लागीं फाटले कांय फावटी. फक्त जो कुटूंब सायबीन व्हरता तांणीच हें मागणें करचें वो आनीक कुटुंबाक आपोवंक जाता एज पर द गव्हर्मेंट रुल्स एंड रेग्युलेशन. आमी कायदे मोडचे न्हय. सगळे कुटुंबाक तुमी आपयचे न्हय. ही फुंगसां करपाचो वेळ न्हय. सायबीन वता तेन्ना फकत मागण्याचो वेळ. तर बरे भाशेन तुमी हें मानून घेवचें. आनी जरी तर ही संबोधण्यो बऱ्यो भाशेन जायना, ही फुंगसां कशीं जाता जाल्यार आमी सायबीन दिवपाचें बंद करतले. कित्याक वी कांट रिस्क अदर्स. वी हॅव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोटोकॉल. हाकाच लागून थोडेशे नेम कायदे आमी छापलेले आसा. जी सायबीन व्हरता तांणी हे वाचचे आनीक बरे भाशेन तुमचें देवस्थान तुमी करचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu bashin asche awe tuloitana bahurtana. Jesu bashin asche monan it's moji prarthana. Jesu bashin जावचे awe disan disa kinan kina मोजा मोनाची तारताना. जेजू आसचे हांवे जिलोयताना बावुरताना. जेजू आसचे मोनान हीच मोजी प्रार्थना. काळीज मोजे देवूळ कशें मोजा मोगा देवा खातीर चिंतना तशी सपना मोजी स्वर्गांतल्या सोयऱ्या खातीर.